A2. वाढतेल्या सोमिया तुका दिन वाचलेल्या दुनिया महिमा तुझी देखली होती दया बोली कळसाता गादिता तुका ना वाढतेल्या सोमिया तुका दिन वाचलेल्या दुनिया आता जेजू संगी भेटता ही बली मानून घे म्हूण पळता. ह्या मिसाची दसवां हे पर्यंत मनोज कार्डोजा आनी कुटाम पांगला देवाकार गंसावनो हे मीस दिला. मारिशा आनी प्रिन्स टेलिस दुबय देवाकार गंसावनो हे मीस दिला. आनी रँडी राम मंगळा देवी देवाकर गंसावनो मीस दिला. ही सर्त सभा आनी आमच्या मतींत आसली सकट सभा देवा बापाक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार भेटोवन मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्याचो वे आसूं. मोगाच्या न्हू एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोम्याच्या जेवणांत वांटले जावंक आमी एवकारिस्ताच्या मेसा बावरी सांगाता जमल्या. आज सद्या काळाच्या 17व्या आयतारासवो जागतीक आबा व्हडले मायचो आनी मालगाड्यांचो दीस संभ्रमता. आयची देवस्तुती आमी करी जनवाय देवाचे राज जाणा जावच्याक आसा म्हणलो संदेश दिता. जेजू खऱ्या संतोषाचे आनी समाधानाचे उगम चड मोलादीक जावनसच्या देवाच्या राजा खातीर वावरूंक कृपा मागया. सव्या जागतीक आबा व्हडली मायच्या आनी मालगाड्यांच्या दिसांक सांत जोकीम आनी सांत अन्ना जेजूच्या आबा व्हडली मायच्या फेस्ता दिसा पापा लियोन हांव तुका विसरचो ना म्हणल्या विशयाचेर नियाळ करून उलो दिला. पवित्र सभा आमच्या आबा व्हडली माय आनी मालगाड्यांक विसरनासतना सदांच तांचे ते अभिमान फावोवंक आपयता. कित्याक ती बरवशाक जनवायेक पवारताक आनी मोगाक साक जावन आसा. आमच्या कुटुंबाक आनी समुदायाक तांचे बेसांव मोलादीक जावंक पावला. आमच्या सय मालगाड्यांक तांच्या उतार प्राये तिरस्कार करिनासतना तांची जिणी भलायके बरीत संतोषाची आनी देदोसकायाची करूंक प्रयत्न करया आनी देव तांकां संपूर्ण आशिर्वादांनी बरोवून ह्या पवित्र एवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळार मागया. जेजू आमचें दिर्वें हो विशय आयच्या वचपांनी आमकां वचूंक मेळटा आनी मागणी करूंक आमकां आदार जाता. सांगातास आमच्या कुटुंबांत आमची दिर्वीं आसात. आमची आब आनी व्हडली माय, आमची मालगाडी, आमच्या आसऱ्यांत जायतीं जाणां आसात. ह्या सर आमच्या बाबा भयण्यां पसत तांच्या बऱ्या भलायके पसत तांच्या संतोश आनी समाधाना खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. मालगाड्यांचो दीस पवित्र सभा आचरण करचे संदर्भी पवित्र सभेन दिवची भरपूर आशिर्वादां आमी जोडूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सरस्वती कडेन मागया. आमी भेटोवचें बलिदान आमी करची मागणी देवा बापाक मेस्वा सारकें जमच्याक आमचें पाताक आमी वळखून आमी सांगाता म्हणया. पदवेदार देवाक आणि तुमकां बाबा भयणो
मुसगुण्यानुसार सांगता मनात चिंतून तोंडात सारून वाईट आदरण बरे सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो पवळ अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच संकार बरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पयलीं म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत Krista काकूत Krista काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत महिमा देवा उत्सवी आणि शांती गोऱ्या मोनाचा मनशाचो सारी सर्वेस्परा देवा सगळींच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका वागता आम्ही तुझी स्तुती करता आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका महिमा दिता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका लीन वाचता सोम्या एकल्या सनीक पोता जेजू क्रिस्ता सोम्या देवा देवाचे चेले बाबाच्या दूता तू संसाराचे पाप काढता आमचे पापून तू संसाराचे पाप काढताय आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्या बसला आमची काकूर दिल्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पोवे एकलोच तू सोमी एकलोच तू बोवतो प्रार्थूया. आमच्या समागत आमी मागया. सर्वेस्परा देवा तुजेर पातयेतेल्यांक तूं सांबाळताय तुजे विणे कित्याक मोल ना कितेंच पवित्र न्हय आमचेर तुजी काकुळत अदीक अदीक वत अशें तुज्या घडणराणां आनी मार्गदर्शना काल सरतल्या वस्तूंचो आतां फावो तो उपयोग करूंक आनी थाकतेल्या देण्याक लाभदोंक आमकां आदार दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता
ससनाच्या ससना राया पहिल्या पुस्तकांतल्या वाचप गिबेयोनान सरिस्पो सोमाक राती एका स्वप्नान दिश्टीक पडलो. देवान ताका सांगले, हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग. सरिस्परा, म्हज्या देवा, तुवें म्हाका तुज्या सेवकाक म्हज्या बापाय दाविदाच्या सुवातेर राय केलाय. पूण हांव आजून भुरगो आनी हांवें कितें करूंक जाय तें हांव नेना. तुवें विंचून काडलेल्या परशे मदें तुजो सेवक आसा. ही परसा इतली व्हड आसा की मेजूंक वा आटोपूंक जायना. तुजे परचेक नितीन सोरोवंक आनी बऱ्या आनी वायट्या मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसली जाणवाय तुज्या सेवकाक दी. ना तर येद व्हड परचे सरण व्हरूंक कोण सकत. सलमावन केल्ले हे मागणे सिरेस्पराक मानवाले. देखून देवान ताका जाप दिली, तुवें तुज्या पासून लांबावक वा ग्रेस्तकाय वा तुज्या दुस्पनाचो जीव मागोवंक नाय. बागार न्याय निर्णया खातीर गरज आसा ती जाणवाय मागली. इतलेंच तुवें मागली देखून हांव तुवें मागलेलो तें दितलो. हांव तुका इतले बुदवंतकायेन आनी जाणवायेन भरलेले कालीज दितलो की तुका समासामासून कोणूच आसलो ना आनी तुजे उपरांत कोणूच आसचो ना. सरिस्पराचे उतार. देवाचे औडुपकार. तुझे उतर पडचे म्हळ्यार म्हजो दायजाचो वांटो. असो हांवें निर्धार केला सर्वेस्परा. तुज्या तोंडान तावन येता ते नियमां म्हाका रुपया आनी भांगारा प्रास चड मोलादी. तुज्या उपादेसाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. पूण तुज्या साकराक बसयल्याय त्या प्रमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धैर्य दी. कणवळायन म्हाका वागय आनी म्हजो जीव वाचतलो. कित्याक तुज्या धर्मशास्त्रान आसात म्हजी दादोसकार. तुज्या उपादेसाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. देखूनच आपूट भांगारा प्रास चड तुज्या उपादेसांचो हांव मोग करता. वय तुज्या कायद्या प्रमाणे हांव चलतना सर तरांच्यो फटकिऱ्यो वांटो हांव कांटळटा. तुज्या उपादेसांचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. सा पावलोन रमाघरां बरयल्ल्या पत्रांतले वसाब. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणे दिला तांकां सत्संगती देव तांच्या बऱ्याक पडसो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विंचून काडचे आदींच तो वळखूंक जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सर्गेची जावंक ताणें निर्मेला. अशें जायत्या भाव बावड्याच्या घरान आपल्या पुतान मालगडो पूत जायचे म्हूण ताणें येवजिले. ह्या पासून जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिले तांकां ताणें आपयली.
जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितीवंत केली. जांकां ताणें नितीवंत केली तांकां ताणें आपले महिमेन भागीदार केली. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे औडुपकार. सदैव तूं बापा सर्ग संसाराच्या धनिया, कित्याक सर्गींच्या राजान गूढ ल्हानाक तुवें उगडलाय. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजू लोकां जम्या लागीं म्हणालो, सर्गींचें राज म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरल्या एका दिरव्या परी. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. उपरांत संतोशान वचून तो आपलें आस्त बदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. सर्गींचें राज म्हळ्यार बरीं मोतयां सोदून वेतेल्या एक सावकारा परी. चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटस तो वेता आनी आपणाचें आस्त बदीक सगळें विकून तें मोती तो मोलाक घेता. देवाचें उतर हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. सकाळीं उठुल्ल्या तावन सांज पर्यंत आमी जायते निर्णय घेता, चॉयस करता. कितें रांदचें, कितें न्हेसचें आनी खंय वेचें, कितें काम करचें, केदाळा वेचें, हे सगळी ल्हान ल्हानशे विंसवणी आमी दिसपट्टें करीत आसा. म्हज्या जिणेचे खंयचे प्रामुख्यता पळोवन ते निर्णय हांव घेतां आनी काण घेतां. जर तर म्हाका पयशांची इल्ली आशा आसा जाल्यार पयशे कशे करचे, पयशे कशे विंसचे, दुडू कसो जमोवचो ह्या विशयांतच ताची आलोचना आसता. म्हाका जर मान आनी गौरव मेळाचे म्हण जाल्यार हांव त्याच विशयान चिंतून आसा. कशें हांवें हेरांक आकर्शीत करचें किंवा हेरांक कशें इम्प्रेस करचें, हातूंच म्हजें जिवीत आसता. जर तर म्हाका संतोश जाय, खुशालाय जाय आनी त्या प्रमाणे म्हाका कितें खुशालाय जोडूंक जाता तेन्ना हांव चिंता. कितें पियेजास, कितें हांवें गम्मत करीचे, तस्सो विशय हांव विंसतां. देव आमकां सदांय विंसूंक सांगता, कोणाक देवाकच विंसूंक सांगता. आयच्या सगळ्या वांजेलांत, आयच्या वाचपांत आमकां देव आमकां चड आमकां गरज आसा, जेजू आमकां चड गरज आसा. देखून आमी जेजूक देवाक विंसचें भोव गरजेचें म्हणलें आमी समजोवया. आयच्या पयल्या वासाप सोलोमन राया कडेन देव विचारता, हांवें तुका कितें दिवंक जाय म्हूण विचार, तूं माग. सोलोमन कितें विचार येतालें? ताणें विचार येतालें, म्हज्या राजांत म्हाका आनीकी चड संपत्ती म्हाका दी. ताणें विचार येता आसलें, म्हज्या दुस्मनाचेर जैत व्हरूंक म्हाका बरें बळादीक एक सैनीक दी म्हूण विचार येतें.
ताणें विचार येते म्हाका म्हजें नांव आनीकी व्हडलें कर, म्हाका म्हजो अधिकार आनीकी बळ कर म्हणून ताणें विचार येते. पूण ताणें तिनी विचारूं ना. कितें ताणें विंचलें? ताणें विंचलें पयल्या रायाच्या पुस्तकांत आज आमी वाचलें 3ऱ्या अध्यायांत 9 वळींत अशें सांगिल्लें आसा, तुज्या परजेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसलेली जाणवाय तुज्या सेवकाक दी. बरें आनी वायट कितें म्हणलें म्हज्या जिणेंत सोदून काडन तुज्या परजेक चलोवंक, तुज्या परजेची सेवा करूंक म्हाका तुजी जाणवाय दी म्हणून सोलम राय विचारता. बोवा पुरबायाची विंचवणी ताणें केली. दुसऱ्या वचपांत सांत पावलो आमकां आनीक विंचवणे विशयांत उलयत आसा. तो सांगता आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणें निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरीत जावन आपणें दिलां तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशें करतलो. सबार फावटी देव आमी चिंतिल्ल्या चिंतनांतल्या विशयांत आमकां बरें दिता. थोडे फावटी आमी पळयता मरणां जावचीं, कुटुंबांत पटापट मरणां जावचीं, आमकां मस्त बेजार जाता. आनी तितले मात्र न्हय, अन्याय जाल्ल्यांक अन्यायीत जावन आसता केदाडारी. आनी थोड्यांक सोलवणी एका फाटल्यान एक, एका फाटल्यान एक ही सोलवणी येतेत आसा. आनी थोड्यांनी नेगार करचें, तो सगळ्यांनी ताका नेगार करचें, कोणीय ताका लायक करनात असले चिंतापी आसता. पूण असल्या चिंतपांत देव आमकां सांगता तो ह्या सर संगतींत आमकां बरें
A2. Tukarna vartela somiya, tuka din वाचलेल्या धनिया, महिमा तुझी देखली होते दया बोली, कळसाता गाणेता. तुकाना वाटतेल्या सोमिया, तुका दिन वाचलेल्या धनिया, आता जेजू संगी भेटता ही बली, मानून घे म्हूण पळता. ह्या मिसाची तसवां हे पर्यंत आसात. मनोज कार्डोजा आनी कुटाम पांगला देवाकार गंसावनो हे मीस दिला. मारिशा आनी प्रिन्स टेलिस दुबय देवाकार गंसावनो हे मीस दिला. आनी रँडी राम मंगळा देवी देवाकर गंसावनो मीस दिला. ही सर्त सभा आनी आमच्या मतींत आसली सकट सभा देवा बापाक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार भेटोवन मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाच्यानो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोम्याच्या जेवणान वांटले जावंक आमी एवकारिस्ताच्या मेसा बावरी जांगाता जमल्या. आज सद्या काळाच्या 17व्या आयतारासो जागतीक आबा व्हडले मायचो आनी मालगाड्यांचो दीस संभ्रमता. आयची देवस्तुती आमी करी जनवाय देवाचे राज जाणा जावच्याक आसा म्हणलो संदेश दिता. जेजू खऱ्या संतोषाचे आनी समाधानाचे उगम चड मोलादीक जावनसच्या देवाच्या राजा खातीर वावरूंक कृपा मागया. सव्या जागतीक आबा व्हडली मायच्या आनी मालगाड्यांच्या दिसांक सांत जोकीम आनी सांत अन्ना जेजूच्या आबा व्हडली मायच्या फेस्ता दिसा पापा लियोन हांव तुका विसरचो ना म्हणल्या विशयाचेर नियाळ करून उलो दिला. पवित्र सभा आमच्या आबा व्हडली माय आनी मालगाड्यांक विसरनासतना सदांच तांचे ते अभिमान फावोवंक आपयता. कित्याक ती बरवशाक जनवायेक पवारताक आनी मोगाक साक जावन आसा. आमच्या कुटुंबाक आनी समुदायाक तांचे बेसांव मोलादीक जावंक पावला. आमच्या मालगाड्यांक तांच्या उतार प्राये तिरस्कार करिनासतना तांची जिणी भलायके बरीत संतोषाची आनी ददोसकायाची करूंक प्रयत्न करया आनी देव तांकां संपूर्ण आशिर्वादांनी बरोवून ह्या पवित्र एवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळार मागया. जेजू आमचें दिर्वें हो विशय आयच्या वचपांनी आमकां पासूंक मेळटा आनी मागणी करूंक आमकां आदार जाता. सांगातास आमच्या कुटुंबांत आसचीं दिर्वीं आसात. आमची आब आनी व्हडली माय, आमची मालगाडी, आमच्या आसऱ्यांत जायतीं जाणां आसात. ह्या सोर आमच्या बाबा भयण्यां पसत तांच्या बऱ्या भलायके पसत तांच्या संतोश आनी समाधाना खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. मालगाड्यांचो दीस पवित्र सभा आचरण करचे संदर्भी पवित्र सभेन दिवची भरपूर आशिर्वादां आमी जोडूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सरस्वती देवा कडेन मागया. आमी भेटोवचें बलिदान आमी करची मागणी देवा बापाक मेस्वा सारकें जमच्याक आमचें पाताक आमी वळखून आमी सांगाता म्हणया. सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो,
म्हजो गुन्या मुसार सांगता मनात चिंतून तोंडाक सारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो पवड अपराध ह्या पासून भगवंत सदांच समकार बरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सर्वेश्वरा देवा सगळींच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका वागणता आम्ही तुझी स्तुती करता आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका महिमा देता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका दिन वाजता सोम्या एकल्या सनीक पोता जेजू क्रिस्ता सोम्या देवा देवाचे चेले बाबाच्या दूता तू संसाराचे पाप काढता आमचे पाप दूर कर तू संसाराचे पाप काढताय आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्या बसला आमची पाकूर कर तुझ्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू सोमी एकलोच तू बोलतो प्रार्थूया. आमच्या तुसमा खातीर आमी मागया. सर्वेस्परा देवा तुजेर पातयेतेल्यांक तूं सांबाळताय तुजे विणे कित्याक मोल ना कितेंच पवित्र न्हय आमचेर तुजी काकुळत अदीक अदीक वत अशें तुज्या घटनाराणा आनी मार्गदर्शना काल सरतल्या वस्तूंचो आतां फावो तो उपयोग करूंक आनी थाकटेल्या देण्याक लाभदोंक आमकां आदार दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता
ससनाच्या ससना राया पहिल्या पुस्तकांतल्या वाचप गिबेयोनान सेरिस्पोर सोमनाक राती एका स्वप्नान दिश्टीक पडलो. देवान ताका सांगले, हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग. सेरिस्पोरा, म्हज्या देवा, तुवें म्हाका तुज्या सेवकाक म्हज्या बापाय दाविदाच्या सुवातेर राय केलाय. पूण हांव आजून भुरगो आनी हांवें कितें करूंक जाय तें हांव नेना. तुवें विंचून काडलेल्या परशे मदें तुजो सेवक आसा. ही परसा इतली व्हड आसा की मेजूंक वा आटोपूंक जायना. तुजे परचेक नितीन सोलोवंक आनी बऱ्या आनी वायट्या मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसली जाणवाय तुज्या सेवकाक दी. ना तर येद व्हड परचे सरण व्हरूंक कोण सकत. सलमावन केल्ले हे मागणें सेरिस्पोराक मानवाले. देखून देवान ताका जाप दिली, तुवें तुज्या पासून लांबावक वा ग्रेस्तकाय वा तुज्या दुस्मानाचो जीव मागोवंक नाय. बागार न्याय निर्णया खातीर गरज आसा ती जाणवाय मागली. इतलेंच तुवें मागली देखून हांव तुवें मागलेलो तें दितलो. हांव तुका इतले बुदवंतकायेन आनी जाणवायेन भरलेले कालीज दितलो की तुका समासामासून कोणूच आसलो ना आनी तुजे उपरांत कोणूच आसलो ना. सेरिस्पोराचे उतर. देवाचे उपकार. तुझ्या उपदेशांचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. तुझा उपदेशाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. तुझे उतर पडचे म्हळ्यार म्हजो दायजाचो वांटो. असो हांवें निर्धार केला सर्वेस्परा. तुज्या तोंडान तावन येता ते नियमां म्हाका रुपयानी भांगारा प्रास चड मोलादी. तुझा उपदेशाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. पूण तुज्या साकराक बसयल्याय त्या प्रमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धैर्य दी. कणवळायन म्हाका वागय आनी म्हजो जीव वाचतलो. कित्याक तुज्या धर्मशास्त्रान आसात म्हजी धादोसकार. तुझ्या उपदेशाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. देखूनच आपूट भांगारा प्रास चड तुज्या उपदेशांचो हांव मोग करता. वय तुज्या कायद्या प्रमाणे हांव चलतना सर तरांच्यो फटकिऱ्यो वांटो हांव कांटळटा. तुज्या उपदेशांचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. सा पावलोन रोमाघरां बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणे दिला तांकां सत्संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाचो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विंचून काडचे आदींच तो वळखूंक जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सर्केची जावं ताणें निर्मेला. अशे जायत्या भाव बावड्याच्या घरान आपल्या पुतान मालगडो पूत जायचे म्हूण ताणें येवजिले. ह्या पासून जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मेले तांकां ताणें आपयली.
जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितीवंत केली. जांकां ताणें नितीवंत केली तांकां ताणें आपले महिमेन भागीदार केली. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे ओडपकार. सदैव तूं बापा सर्ग संसाराच्या धनिया, कित्याक सर्गींच्या राजान घूट ल्हानाक तुवें उगडल्याय. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्या वेळी जेजू लोकां जम्या लागीं म्हणालो, सर्गींचे राज म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरल्या एका दिरव्या परी. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. उपरांत संतोशान वचून तो आपलें आस्त बदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. सर्गींचे राज म्हळ्यार बरीं मोतयां सोदून वेतेल्या एक सावकारा परी. चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटस तो वेता आनी आपणाचें आस्त बदीक सगळें विकून तें मोती तो मोलाक घेता. देवाचें उतर हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. सकाळीं उठुल्ल्या तावन सांज पर्यंत आमी जायते निर्णय घेता, चॉयस करता. कितें रांदचें, कितें न्हेसचें आनी खंय वेचें, कितें काम करचें, केदाळा वेचें, हे सगळी ल्हान ल्हानशे विंसवणी आमी दिसपट्टे करीत आसा. म्हज्या जिणेचे खंयचे प्रामुख्यता पळोवन ते निर्णय हांव घेतां आनी काण घेतां. जर तर म्हाका पयशांची इल्ली आशा आसा जाल्यार पयशे कशे करचे, पयशे कशे विंसचे, दुडू कसो जमोवचो ह्या विशयांतच ताची आलोचना आसता. म्हाका जर मान आनी गौरव मेळाचे म्हण जाल्यार हांव त्याच विशयान चिंतून आसा. कशें हांवें हेरांक आकर्शीत करचें किंवा हेरांक कशें इम्प्रेस करचें, हातूंच म्हजें जिवीत आसता. जर तर म्हाका संतोश जाय, खुशालाय जाय आनी त्या प्रमाणे म्हाका कितें खुशालाय जोडूंक जाता तेंच हांव चिंता. कितें पियेजास, कितें हांवें गम्मत करीचे, तस विशय हांव विंसतां. देव आमकां सदांय विंसूंक सांगता, कोणाक देवाकच विंसूंक सांगता. आयच्या सगळ्या वांजेलांत, आयच्या वाचपांत आमकां देव आमकां चड आमकां गरज आसा, जेजू आमकां चड गरज आसा. देखून आमी जेजूक देवाक विंसचें भोव गरजेचें म्हणलें आमी समजोवया. हाच्या पयल्या वासाप सोलोमन राया कडेन देव विचारता, हांवें तुका कितें दिवंक जाय म्हूण विचार, तूं माग. सोलोमन कितें विचार येतालें? ताणें विचार येतालें, म्हज्या राजांत म्हाका आनीकी चड संपत्ती म्हाका दी. ताणें विचार येता आसलें, म्हज्या दुस्मनाचेर जैत व्हरूंक म्हाका बरें बळादीक एक सैनीक दी म्हूण विचार येतें.
ताणें विचार येते म्हाका म्हजें नांव आनीकी व्हडलें कर, म्हाका म्हजो अधिकार आनीकी बळ कर म्हणून ताणें विचार येते. पूण ताणें तिनी विचारूं ना. कितें ताणें विंचलें? ताणें विंचलें पयल्या रायाच्या पुस्तकांत आज आमी वाचलें 3ऱ्या अध्यायांत 9 वळींत अशें सांगिल्लें आसा, तुज्या परजेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसलेली जाणवाय तुज्या सेवकाक दी. बरें आनी वायट कितें म्हणलें म्हज्या जिणेंत सोदून काडन तुज्या परजेक चलोवंक, तुज्या परजेची सेवा करूंक म्हाका तुजी जाणवाय दी म्हणून सोलम राय विचारता. बोवा परबायाची विंचवणी ताणें केली. दुसऱ्या वचपांत सांत पावलो आमकां अनेक विंचवणे विशयांत उलयत आसा. तो सांगता आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणें निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरीत जावन आपणें दिलां तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशें करतलो. सबार फावटी देव आमी चिंतनांतल्या विशयांत आमकां बरें दिता. थोडे फावटी आमी पळयता मरणां जावचीं, कुटुंबांत पटापट मरणां जावचीं, आमकां मस्त बेजार जाता. आनी तितले मात्र न्हय, अन्याय जाल्ल्यांक अन्यायीत जावन आसता केदाडारी. आनी थोड्यांक सोलवणी एका फाटल्यान एक ही सोलवणी येतेत आसा. आनी थोड्यांनी नेगार करचें, तो सगळ्यांनी ताका नेगार करचें, कोणीय ताका लायक करनात असले चिंतापी आसता. पूण असल्या चिंतपांत देव आमकां सांगता तो ह्या सर संगतींत आमकां बरें करता. वायटाक पडनाशें आमकां असो फाटलाव ताणें केलो. वांजेलांत एकल्यान एका शेतांत काम करतना दिर्वें ताका मेळ्ळें. तें ताणें तेंच सोडलें आनी वचून ताचें आस्त बदीक पुरो विकून पयशे करन तें दिर्वें आसचें शेतच ताणें मोलाक घेतलें. पळया खंयचें आमच्या जिणेंत पयलें आमी करीजे तें ताणें केलें. तें दिर्वें म्हजें जायजें म्हणल्या खातीर ताणें सक्कड तें आसलें ताचें आस्त बदीक ताचें सक्कड विकलें आनी सक्कड पयशे वट्ट करन तें ताका शेतांत ताणें पळयलेलें दिर्वें तें शेतच ताणें मोलाक घेतलें. आनी तो आमकां समजूंक जाय, एक म्हाका आशा आसा जाय. दिर्वें मोलाक घेजी जाल्यार म्हाका एक आशा जायची, एक वस्त म्हाका जायची म्हळ्यार पयलीं म्हजे कडेन ती आशा उपजा जाय. दुसरें हांवें त्याग आनी सॅक्रिफायस हांवें करूंक जाय. कितें म्हजे कडेन ना तें हांवें जोडिचें, कश्ट काडीचे तें हांवें वावंट काडीचे, पुरासान लेखी नासतना करीचे. आनी अशें केल्ल्या वरवीं म्हज्या सॅक्रिफायसांत हांवें म्हजें कितें म्हाका दिर्वें घेवंक जाय तें घेवंक हांवें प्रयत्न करीचे. आनी एक निदर्शन सांगचें जाल्यार मादर तेरेसा म्हणटा तिच्या जिणेंत येवकारिस्त तिका पयलें दिर्वें म्हणटा. म्हज्या जिवितांत दिर्वें आसा येवकारिस्त. त्या खातीर मादर तेरेसा पयलो तिचो मान गौरव आसा. आज आमी ही चिन्नां येवंक जाय. म्हज्या जिवितांत हर एक दिसा म्हजें जिवीत सुरू करतना हांव हो सॅक्रिफायस भेटयतना आनी आस्तावन म्हाका जिवितांत एक दिर्वें जायचें म्हणलें म्हाका समजाचें म्हणलें आज आमी मागया. येवकारिस्ता मुखार तिणें जायतो वेळ ती करसिताली. प्रत्येक जावन हर एक दिसा येवकारिस्ता मुखार मिसाचें बलिदान आनी साक्रामेंता मुखार दिमी घालून मागची संवय तिणें केल्ली. आनी ह्या मारिफात तिची सगळी जिणी ती म्हणटा म्हज्या पिडेस्तांची सेवा साकरी करूंक म्हाका बोळ दिवचो आसा जेजू. साक्रामेंतांत आसचो, साक्रामेंतांत आसचो जेजूच म्हजें दिर्वें देखून म्हज्या लोकांची सेवा करूंक, म्हज्या पिडेस्तांची सेवा करूंक म्हाका बळ आनी सकत मेळटा. माथ्या वाचो 6
अध्याय 21 वळ आमकां सांगता खंयसर तुजें दिर्व आसा थंयसर तुजें काळीजी आसतलें. मोगाच्यानो आमचें दिर्वें कितें आसा? आमचें दिर्वें जेजू म्हूण आमी सांगलें, आमचें दिर्वें एवकारिस्त म्हूण सांगलें. पूण म्हाका सदांय तें दिर्व्याची आशा आसाचे, तें दिर्वें आमी जोडीचे म्हणली आशा आसाचे. ताचे सांगाता सॅक्रिफीस त्यागी आमी करूंक जाय. कित्याक जेजू म्हजें दिर्वें? पयलीं तो म्हज्या बापाची वळख म्हाका तो दिता. तो बापाची वळख दिता कशी म्हळ्यार ताणें सांगलें आसा हांव आनी बाप एक म्हणून. आनी अशें जेजू म्हज्या बापाची वळख, ताच्या बापाची वळख म्हाका दिता म्हणलें आमी समजूंक जाय. दुसरें, तो म्हजें दिर्वें कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हाका सोडवण दिता, म्हाका सुटका दिता म्हज्या कश्टांत तावन, म्हज्या पिडेंत तावन, म्हज्या गरजना संगतींत मेतेर जाल्ल्या संगतींत, वायटाक म्हाका वटच्या संगतींत म्हाका तो सोडवण दिता. तें देखून जेजू म्हजें एक दिर्वें म्हणलें हांवें आज समजून घेवन मानून घेवंक जाय. तिसरें, जेजू सर संगतीचीं मोलां म्हाका शिकयता. म्हज्या जिवितांत पयलें हांवें कितें मिसून काडीचें म्हणलें जेजू ताच्या उतरां मारिपाक म्हाका शिकयता. देखून तो म्हजो इश्ट, तो म्हजो सांगाती. त्या खातीर जेजूकूच हांव विंचतां आनी जेजूच म्हजें दिर्वें म्हूण हांव लेखतां. कार्लो आकुतीस म्हणलो एक तरणाटो सांत आसलो. ताच्या जिवितांत ताणें एवकारिस्ताक इतलो मान गौरव दिलो की तो म्हणटालो द युकारिस्ट इज माय हायवे टू हेवन. म्हाका एवकारिस्त सर्गाक वेसो एक राज रस्तो. मोगाच्यान आज आमी जेजू म्हजें दिर्वें म्हणून आमी वळखून घेवया. सल्मावरायान देवा कडेन कितेंच संवसारी वस्तू मागी नासतना जानवाय मागली. आज जेजू कडेन आमी मागया, सोम्या तूं म्हज्या जिवितांत ये, तुका म्हजो पयलो मान आनी स्थान दिवंक हांव आशेतां. ती कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी जोडया. बेराबिया सत्मंतान देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेंत संभावलो, आमकां मरियेंतान जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कस सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकेलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तेन्ना जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्मंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एककार, पातकांचें भोगसाणें, कुडीचें जिवन, ससनाचें जिवीत. आमेन. आज पवित्र सभा मालगाड्यांचो दीस, आब आनी व्हडले मांयचो दीस आचरण करच्या संदर्भी सोर आमच्या मालगाड्यां पासत आसरांत जिवच्या सोर आमच्या भावा भयण्यां पासत आमी आज प्रत्येक रितीन मागया. मोगळा बाप्पा, पय सभेची मुखेली पापसे सर गवळीक बाब, येजाक धार्मीक आनी लायिकांनी आब ओडली माय आनी मालगाडी भवार्थाचे अनवायाचे भांडार म्हणले मानून घेवन तांचे मोगान सेवा करूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या राजकीय मुखेल्यांनी मलगड्या नागरिकाच्या बरेपणा खातीर बरी योजना रुपीत करून तांकां मान आनी गौरव, भलायकी आनी बरेपण लाभोवचे दिशेन वावरूंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता.
बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांतल्या आणि समुदायांतल्या आबा वडली माय आणि मलगड्यांनी पोय सभे खातीर आणि आमचे खातीर केल्लो त्याग, दिल्ले मार्गदर्शन, शिकयली मौल्या बरीच शिकोवन आणि भवार्थाक दिल्ली साक्ष आमी मानून घेवन तांकां मानान आणि गौरवान लेखूंक आमकां फोव कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मलगड्या येजकांक आणि धार्मिकांक तुझ्या आशिर्वादांनी भर. तांच्या त्यागाच्या आणि समर्पित सेवेक बरे भलायकीची, शांती समाधानाची, संगातपणाची, मोगाचे आणि दैवी कृपेचे भरपूर फळ तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. कुटुंबांतल्या आजा आजयांक आणि मलगड्यांक तांच्या उतर प्रायेर कुटुंबाच्या सांद्यातावन तिरस्कार मेळना आसतना बरी जतन आणि मोग लाभून बऱ्या संबंधान वाडोवंक आणि संतोषान जियोंक तांकां फोव कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एवकरिस्ताच्या मेजाबावारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुवें आमकां दिल्ले देणे, जानवाय, वेळ, सकत आणि ग्रेसकाय पेल्यांच्या आणि विशेष करून मलगड्यांच्या बरेपणाक करचो आणि देवाचे रास बांदून आमचे उदार म्हूण रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमची आब आनी व्हडली माय, आमची मालगडी आमकां तुवें दिल्ल्या काय तुका मेहरगां दिताना तांकां बऱ्या भलायकेची कृपा तूं लाभय आनी तशेंच तांचे तावन आमी शिकचें आसता तें शिकोवंक आनी आमी आमचो आदार तांकां दिवंक तुजी कृपा दी. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. C29. हे सोम्या जीवन मोजे जे म्हाका दिल्ले तुवें ओपून दिता सर्वस्व मोजें ह्या उद्या वयना सवे. हे तूं गाडीच मोजें घालते बोडे ते तुका आतळताचे सारके तुझे मोगाव तुझ्या तुते हे सोम्या जीवन मोजे जे म्हाका दिल्ले तुवें ओपून दिता सर्वस्व मोजें ह्या उद्या वयना सवे. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता ससलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या आनी पवित्रवेच्या दाबां सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा, तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलांत तीं दानां आमी तुका ओपोवन दिता. तीं तूं मानून घे. ह्या भोव पवित्र गुटांत ते तुजे कृपेचे सत्यान आमच्या आतांच जिवीत पवित्र कर आनी ससनाच्या सुखाक आमकां पावय. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. आमची काळजां बारा. आमी ते सर्वेस्परा दैवो बाना. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा,
सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेतां भोंवतां आनी आसां. ह्या कुडींत आसतना न्हयस तुजे जतनायेचो दिसान दीस अनुभव आमी भोगतां. बागार ससनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. अशें जेजूक मरणांतलो पुनर्जीत केलेल्या पवित्र आत्म्याची प्रथम फळां घेवन ससनाक आमकां मेळटलो तो पासकांचो गोड बगूंक आमी बरवशान रावतां. देखून संतोशाच्या उमाळ्यांनी बरोवन सर्गीच्या सोर देवदूतां सांगाती आमी आनंदान तुजी स्तुती गायता. Plovit, 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 dărbaranțo servesc podem, सर्गाने संसार भरल्या तुझ्या परिवामा. होसाना उत्सर्गी, होसाना उत्सर्गी, सर्वेस पोराचे नावे येता तो सुभागी. होसाना उत्सर्गी, होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूंचो सगळ्या पवित्रपणाची जर. देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी दाणां पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. कश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें रगात पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सबारां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ so good. सोडून बंदारा तुझ्या खुर्सा आणि तुझं जीवन पोणावरवी तुम्ही आमची सोडवून गेली. आमची कातूक देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवंतपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयतां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचतां. क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतिल्ल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागतां. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें
लिओ आमच्या भगेवन बापा आनी पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतल्या बराबर तिका प्रितीमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयण्यांचोय उगडास कर आनी तुजे काकुळटीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतां. अशें भाग्यवान तूं आमकार मोरये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान जुजे तिचो पती, भाग्यवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मनवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे तय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोरमान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्यान शिकयल्लें मागणें आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझे कृशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची गातो कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची गातो कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां पेयल्यांत आमी सुपागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवन म्हाका फावना पूण एक उतर मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. D41.
तो सदा स्वागत करता स्वादिकेच्या प्रेम मोगाच्या रावतो काळजान मोजा स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतो सदा स्वागत करता स्वादिकेच्या प्रेम मोगाच्या रावतो काळजान मोजा रूपान तुकास म्हाका देताय मोचे अत्मिकान तूं जाताय कृपेचे तुला पळयताय मोची जिणी वंदन करताय स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाला स्वागत करता स्वादिकेच्या प्रेम मोगाचा रावतो काळजान मोजा स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाला स्वागत करता स्वादिकेच्या प्रेम मोगाच्या रावतो काळजान मोजा प्रार्थूया. काकुळदार देवा, तुवें तुज्या भुरग्यांक लांब जिविताचे देणे दिलाय आनी ती तुजो आशिर्वाद मागतात. ती तुजी नाजूकाय आनी तुजे हजरेचे सकत भोगूं फाटल्या काळाचेर तांणी दिश्ट लायतना ती तुजे काकुळतीचेर संतोश पावूं. फुडाऱ्याचेर ती दिश्ट घालतना भावनांत असल्या बरवशांत ती तिरासण सांबाळूं. तुका आराधन आनी महिमा ससनाच्या ससनाक आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, मीस संपलें. देवाचे ओडुका मलगड्यांचो दिसाक आतां तुमकां प्रत्येक जावन वडांक आमी त्या लावणी करता. हांगासर तुमी कुमगाराक आयिल्ले बरी मुखार येवचें आनी तवळ आमी निमाणे कांतार आमी म्हणटल्या. सौम्याक दिन वासुया तो बरो. सौम्याक दिन वासुया तो बरो. सौम्याक दिन वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सो करो. दिन वासुया सौम्या सर्वै काळी वाकर्ण गाव्यागा सांसा काळी. ताणे सगाने प्रेम रसलेले ताका जाव महिमा सदां काळी. सौम्याक दिन वासुया तो बरो. सौम्याक दिन वासुया तो बरो. सौम्याक दिन वासुया तो बरो.
moga perimitas socorro.